जम्मू काश्मीराचे धर्तेर गोयची विधानसभा बरखास्त करपाचो काँग्रेसीक भंय। सरकारांतल्यान भायर सरून पर्यायी सरकार घडोवंक दियात तेंको। मोगो पक्ष आनी गोवा फॉरवर्डाक काँग्रेसीचो उलो। गाभो समितीचे बसकेत खाते वाटपाचेर उलोवप जालेच ना। संघटना बळिश्ट करपाचेर जाली चर्चा। विनय तेंडुलकराचो दावो। केस्तांव दी कॉफिसांव सिनेमाक थिएटरांनी बरो प्रतिसाद। आतां सिनेमा वतलो गांवांनी। निर्मात्यान उक्तायलो हावेस। जान्हवी कपुरान जागयलो श्रीदेवीच्यो यादी। अरिजीत सिंगाचो मास्टर क्लासूय रंगलो। इफ्फीचो तिसरो दीस भरलो यादींनी। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। भाजप विरोधी शक्तींनी एकठांय येवन जम्मू आनी काश्मीरात पर्यायी सरकार घडोवपाची तयारी चलयल्ली तेन्ना राज्यपालान विधानसभाच बरखास्त केल्या। 4 म्हयने विधानसभा प्रलंबीत दवरतकीर गोंयांतय तशेंच घडटलें अशें काँग्रेसीक दिसता। तेन्ना सध्याच्या गोंय सरकारांतल्या घटक पक्षांनी भायर सरचें आनी आपणा वांगडा पर्यायी सरकार घडोवचें असो उलो काँग्रेसीन मारला। काँग्रेसीचो वरिश्ठ फुडारी रमाकांत खलपाच्या कोंतान गोंय विधानसभेचें खरें बळ जालां आतां 34। दोगांनी राजिनामो दिला जाल्यार भाजपाचे 4 मंत्री आनी आमदार दुयेंत पडल्यात। ताका लागून पर्यायी सरकार घडोवप गरजेचें। पळयात तो कितें म्हणटा तें। विधानसभा प्रलंबित दवरून काल अकस्मात तेंच्या गव्हर्नरान विधानसभा बरखास्त केली। त्या ठिकाणचे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि मुस्लिमचा पक्ष सरकार स्थापनेचो दावो तांणी केल्लो, तरी पण ती विधानसभा बरखास्त जाल्या। आय एक्सपेक्ट द 2 रिजनल पार्टीज इन गोवा फॉरवर्ड and MJP, as well as the 3 independents, to take note and tell Goans either they are ready for resolution or they are ready for alternate government in Goa. MG पक्षान आज हायकोर्टान जी याचिका दाखल केल्या भितर बरयला की भाजपाचे 4 मंत्री, 2 मंत्री आमदार हे सकट बेड रिडन आसात, आजारी आसात, they are sick, they are not in a position to attend to their business. One of them is a speaker who has no vote in the house. So out of 14, 5 people, at least according to what MDP has said, are not in a position to vote. Actual strength of the house has reduced by at least 6, keeping aside the speaker. So from 40 we have come down to 34. So formation of an alternate government is therefore imminent. But what we suspect is that the present dispensation in Delhi and Goa will take people of Goa for a ride. They will take their own allies for a ride. युती पक्षाचे आमदार एकठांय नात। एकलो जाल्यार आपल्या ऑफिसांतय येना आनी आतां जाल्यार मगोप उक्तेपणान भाजपाच्या विरोधांत लोकां मुखार आयला अशें खलप म्हणटा। With 4 people not in a position to attend to their duties, and the battle between the ruling and the elites, MGP has openly taken a stand against them. One of the independents, who is a minister, has said that he has not been attending to office since Ganesh festival. What does it tell us? How can he therefore continue as a minister in that cabinet? How can the others continue with this circumstance? पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। बिरेस्तारा जाल्ले भाजपाचे गाभा समितीचे बसकेत खाते वाटप जातले अशी चर्चा जाताली, पूण हे बसकेत तशें कांयच जालें ना अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगलें। मुखार जावपी संघटनेच्या कार्यावळींचेर हे बसकेत चर्चा जाली अशेंय ताणें सांगलें। ब्रेस्तारा जाल्ले भाजपाचे गाभा समितीचे बसकेत संघटनेच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचेर चर्चा जाली अशें तेंडुलकरान सांगलें। 5 राज्यांच्या वेंचणुका उपरांत खाते वाटप जातले।
पूण ब्रेस्तारा जाल्ले बसकेत खातें वांटपाचेर कसलीच चर्चा जाली ना अशेंय ताचें म्हणणें. अशें आयकपाक गेलें की 11 तारखेक सीएम कितें पोर्टफोलियो सगळे दिवपाचे आसा. अशी कांयच चर्चा जावना. 11 तारखेर बी कांयच चर्चा जावना. फक्त संघटनेचे बद्दल लोकसभेक येणारे आमी कशें काम करप, कशें फुडें वचप हेजे बद्दल सगळी चर्चा संघटनेचे बाबतींत जाल्या. आज सकाळी आमची प्रदेश पदाधिकारी आनी कोर कमिटीचे मेंबरांची एक जॉयंट मिटींग जाली. अशी आमची एक 15 दिसांनी किंवा म्हयन्यान एक मिटींग आसता आनी संघटनेच्या बाबतींत फुडें कितें कार्यक्रम घेवप त्या बद्दल चर्चा जाली. मागीर 26 नोव्हेंबराक आमची ह्या देशाची घटना बरयली तो दीस आमी मनोवपाचो सगळे मतदारसंघांनी ठरयला. आनीक 26 नोव्हेंबराक मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते ते घटना दिना निमित्त बारीक बारीक कार्यक्रम आसतले आमचे. खंयचेच विशय येवना. कोण कोण कितें विचारते खंयचे कांयच विशय थोडे मिडियान तशें कोट केले सकाळी. ते मिसकोट केले आसतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या दुकानदारांनी तांच्या दुकाना मुखार केल्ले अतिक्रमण स्वता जावन कुशीक काडचे ना जाल्यार पालिकेचे कामगार ते काडटले अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसायन दिल्या. पळयात पुराय बातमी. अतिक्रमणां हटोवपाक दुकानवाल्यांक 1 म्हयन्याचो वेळ दितले अशेंय प्रभुदेसाय म्हणटा. तशेंच वेवसाय परवानो आनी उजो पालोवपी दळा कडल्यान हरकतना दाखलो घेवचो अशेंय तिणें परतून एकदां सांगलें. आयकात तिची उतरां. Strong message to all these people who have been defaulting largely, not paying any heed to the authorities, not applying for the trade licenses and any such things. We want to send a strong message that you please come and apply for the trade licenses, regularize and legalize whatever you're doing. We are here to help you all out. आणि अशें आमचे नजरेक आयलें की जस्ट बिकॉज त्या दिसाक तो उजो लागलो म्हणून फटाफट ताणी आपले भितर हें सगळें केलां कोणें तरी ट्रेड लायसन्स एप्लाय केला. आज जर हो उजो चड प्रमाणाक लागिल्लो वूड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ते आमी पळयलें त्या ज्या कडच्यान तो हायड्रंट तो फूल शिमिटान कवर केल्लो आसा आनी तो हायड्रंट न्यू मार्केटान जेन्ना पळय ते टीजी बोरकारा कडेन बी भितर सरता पळय थंय फक्त एक असो करून एक नामापुरतो असो हें आसा ज्या कडेन पूण ताजी फूल लायन आसा ती कंप्लिटली इज चोक्ड अँड कवर्ड बाय द ट्रेन. वी आर रिक्वेस्टिंग ईच अँड to appeal again, to the especially to the traders in the market. ज्यांचे कडेन पण ट्रेड लायसन्सीस नात, ज्यांचे कडेन फायर एनओसीज नात, कित्याक नाव द फायर ऑल्सो मेक्स इट मॅन्डेटरी दॅट कितें तरी तांचे कडेन आसपाक जाय म्हणून. प्लीज फॉलो द रुल्स. प्लीज अप्लाय फॉर द ट्रेड लायसन्सीस. एटलीस्ट अबाउट अ मंथ's time we will have to give to them. ड्रेन्स एनक्रोच केल्यार तांणी आपले ड्रेन्स आपूण जावन ओपन आमचो जागो ओपन करून दिवचो म्हणून. ना जाल्यार वी कॅन डू इट. ओनली थिंग वी आर गिवींग पीपल अ चान्स की तुमचे जर दारा मुखार तुमच्या दुकानाच्या मुखार जर तुमी तें केलां अशें करून ब्लॉक करून दवरलं सगळें एनक्रोच करून थंय फूल ड्रेन कवर केल्यार प्लीज ओपन इट अप. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. नोटबंदीचो निर्णय एके रातीन घेवंक जाता जाल्यार केंद्रीय खण कायद्यात बदल कित्याक जावपाक शकना असो प्रस्न राष्ट्रवादी काँग्रेसीन विचारला. केंद्रात आनी गोंयांत भाजपाचेच सरकार आसा. गोंयच्यो खणी परतून सुरू करपाच्या आंदोलनाक तेंको मागपा खातीर खण अवलंबीत ब्रेस्तारा वचून एनसीपीचो मुखेली जुजे फिलिप डिसोजाक मेळ्ळे. कायदो दुरुस्तीचे विधेयकाक तेंको दिवपाची मागणी ताणें ताच्या केंद्रीय फुडाऱ्या कडेन केल्ली अशें जुजे फिलिप डिसोजान सांगलें. डिसेंबर म्हयन्यांत संसदेचें अधिवेशन जातलें आनी ह्या अधिवेशनांतूच दुरुस्ती विधेयक मांडपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. This is the last session as I feel. हेच लास्ट सेशन आनी हे लास्ट सेशनान जरी तर तुमी गोंयकारांक तर सपोर्ट कोन्ना हे अमेंडमेंट तर हाडना वो तुमचो एप्रोच तुमी तर वचोन तर प्रायम मिनिस्टराक वो कन्सर्न मिनिस्टराक तर सांगून हे तर कोन्ना जाल्यार तुमची आनी गोंयांत कसली गरजूच ना. कित्याक आयज पासून गोंयकारांक फटयल्या. दिस इज द गोल्डन चान्स. डू ऑर डाय. हेवूय सिट्युएशन जावन वयतलें. लायक आमच्या आयज जे फोर्सान कोण आहा लायक गव्हर्मेंट कोण आहा तेणे हें काम करपा जाय. बाबा इट इज अ इम्पॉर्टंट इश्यू. गोंयांत लोकांचो पोटाचो इश्यू, लोकांचो फॅमिलीचो इश्यू, लोक त्रासां पडला तो इश्यू. हो तर घेवन तुमी तर सारके मुखार वचना एज अ BJP जाल्यार म्हाका दिसता तुमची व्हडलीशी गरजूच ना.
जर ती वस्तू तर करून जाता डिमॉनिटायझेशन हे तर पैशांचे केला येद्दे व्हडले डिसिजन तुमी तर घेयला. अरे बारीकशी स्टेट आयज त्रासां पडल्या ती तुमच्यान घेवपाक जायना कित्याक. आनी इवन ही देखून तर इस्टेटचेर हे मायनिंगाचेर हे डिपेंडंट आयज येयल्ले आनी हेजेर तो प्रॉब्लेम तर आयज जाला न्हू जाल्यार तुमी म्हाका एक सांगा ते तुमकां करपाक जावप ना. फक्त इतलेंच रिक्वेस्ट करपाक येतलें की आमचो जो धरणा कार्यक्रम आसा जंतर मंतराचेर 11, 12, 13 त्या दिसा NCPची सेंट्रल लिडरशीप बाब शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल आनी गोंयची NCPची लिडरशीप आमकां थंय तुमी एड्रेस करपाक जाय, तुमी आमचे बरोबर प्रेजेंस लावपाक जाय हो रिक्वेस्ट करून येयल्लें. पूण इतलेंच हांव सांगूंक शकता जे कोण आमच्या पोटाचेर पांय दवरतले ताजो आमी पांय मोडटले ह्या इलेक्शनाक इतलें हांव सांगूंक शकता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. उच्च शिक्षण घेवपी आदिवासी समाजाच्या भुरग्यांक आनीक मार्गदर्शनाची गरज आसा. देखून हे आदिवासी विद्यार्थी संमेलन घडोवन हाडला अशें आदिवासी कल्याण खात्याचो संचालक वेनान्सियो फुर्तादोन सांगले. आदिवासी कल्याण खात्यान युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आणि बार्शेच्या दयानंद बांदोडकार हायस्कुलाच्या जोडपालवान आदिवासी विद्यार्थी संमेलनाचे आयोजन केला. 25 नोव्हेंबराक केपेच्या सरकारी महाविद्यालयात हे पहिले आदिवासी विद्यार्थी संमेलन जातले. आमचे माननीय मंत्री ट्रायबल वेलफेअर गोविंद गावडेजी हांची संकल्पना जाली की आमी ह्या प्रेरणा दिनांतल्यान एक विद्यार्थ्यां खातीर कितें तरी प्रेरणा दिवपा खातीर एक पावल उचलपाक जाय आनी तांणी सतत पाठपुरावो करून तातूंत हांवें बी थोडी स्टडी करून एक अशें निश्चित केलें की दर वर्साक ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर ह्या दोनूय म्हयन्याक केन्ना तरी 1-2 दिवसांचो विद्यार्थी संमेलन घडोवन हाडचें. आमी 1 दिवसाचो हो प्रोग्राम येता त्या 25 तारखेक गव्हर्मेंट कॉलेज हॉल केपें ह्या जाग्यार आमी मनोवपाचो थारायलो. आतां थोडी घाई जाली कारण हे स्किमीक एमेंड करता, एप्रुवल घेता, नोटिफाय करता म्हणल्यार आमकां 1-2 म्हयने लागले. पूण तरी पूण आमी म्हटलें कितें ह्या वर्साच्यान आमी एक सुरवात करया जेणे करून फुडल्या वर्साक एक प्रोग्राम ताच्यान बरो जातलो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. कोंकणी सिनेमा केस्तांव दे कोफिसांव आतां गांवागांवांनी वचपाचो आसा. जांकां थिएटरांनी हो सिनेमा पळोवंक मेळना तांचे खातीर पणजेच्या संस्कृती भवनात आनी गांवागांवांनी स्क्रीनिंग करपाची तरतूद केल्या अशें जाळवणदारांनी सांगलें. UKतय 2 थिएटरांनी फिल्माचें स्क्रीनिंग जातलें. गोंयभरच्या थिएटरांनी केस्तांव द कोफुसांव सिनेमाक गर्दी ओडटा. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. पूण गांवांत हो सिनेमा पावूंक जाय अशें निर्मात्यांक दिसता. गांवांतल्यान तशी मागणी येवंक लागल्या अशें सुचिता नार्वेकारान सांगलें. गांवचे लोक आसात ते शारा कडेन येवन पळोवपाक शकनात फिल्मां, सो त्या खातीर आमी गांवांनी वचपाचें ठरयलें. आनी गांवांनी आमकां म्हणजे कांय क्लब्स आसात तांणी किंवा चर्चींनी आमकां खूब बरो प्रतिसाद दिला. फादरूय आमकां कांय फादर आमचे कडेन अप्रोच जाल्यात आनी त्या फादरांनी सांगलां की आमी आमच्या गांवांनी शो लावपाक सोदता. की आमी खुबशे फावटी अशें म्हणटात की आमची फिल्मां चलनात म्हणून, पूण आमी गांवांनी वचून केन्नाच पळयनात की फिल्मां चलता काय ना ती. खरें म्हणल्यार आमी जर गांवांनी गेले जाल्यार गांवच्या लोकांक खंय तरी सोर्स मेळटलो फिल्म पळोवपाचो. आमी व्हडली स्क्रीन हाडिल्ली आसा जी स्क्रीन आसा 24x10 फीट आनी ह्या स्क्रिनीचेर जो थिएटर इफेक्ट येता तोच इफेक्ट आमी गांवांत दाखोवपाचो प्रयत्न केला आनी अशा तरेच्या इफेक्टान लोकांक गांवांतले शोज सुद्दां पळोवपाक मेळटले. सो कोणाकूय जर आमकां अप्रोच करपाचें आसा खंयच्याय क्लबाक जाल्यार तांणी मुजरत करचें. सो आमी एक प्रयत्न केला की संस्कृती भवनान एक बरें थिएटर आसा. आयज पर्यंत त्या थिएटराचेर लक्ष पडूना. तांचो जो लेक्चर हॉल आसा पळय थंय 5.1 सावंड सिस्टम आसा. आमी त्या जाग्यार आमी व्हडली 21 फीट बाय 10 फीटाची व्हडली स्क्रीन घालून जशें थिएटराचो फील आसा पळय तसो फील दिवन थंय आमी फिल्म दाखोवपाक शकता. ताची सिटींग कॅपेसिटी 180 ते 100च्या आसपास आसा. आमी रेगुलर शो करतले आठवड्याक 3 दिसांनी किंवा डेली सुद्दां आसूं येता.
येता पूण संस्कृती भवनान पणजेकारा खातीर आमी शो ऑर्गनायज करपाक सोदता. सद्या शो जातलो तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल सावयवेरें हांगसर जातलो, भाटोळ्यान म्हणटा थंय. सारको आमी 7:30 शो स्टार्ट करतलो. सगल्यांनी टिकेटी बूक करच्यो आपल्यो आनी कोण कोण उरल्या ते, आनी ते फाल्यां पिक्चर पळोवपाचें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. इफ्फीच्या 3ऱ्या दिसा सिनेमोग्यांक कपूर फॅमिलीक पळोवपाची संद मेळ्ळी. जान्हवीक पळोवन श्रीदेवीन गाजयल्लो काळ दोळ्या मुखार आयलो. अरिजीत सिंगाचो मास्टर क्लासूय यादीत उरपा सारको जालो. मात मातसोसो वाद जालो तो प्रतिनिधींनी आपणाक सिनेमा पळोवपाक मेळना म्हूण कागाळ केल्ल्यान. कॉन्वर्सेशन विथ कपूर्स ह्या चर्चेच्या सेशनात पळयात बॉलिवूडात प्रवेश करपी जान्हवी कपूर आणि निर्मातो बोनी कपूराक. I am at the red carpet of Kala Academy, the Black Box, where there'll be a conversation between the Kapoor's families, none other than the family who runs the box office and the film industry. That's Bonnie Kapoor and Janhvi Kapoor. We've also got to hear that unfortunately Arjun Kapoor, the son of Bonnie Kapoor, will not be able to attend this conversation. But I'm definitely telling you this will be an interesting conversation between Bonnie Kapoor and his daughter Janhvi Kapoor. Come, let's go inside and listen to what they have to say. मुझे ऐसे लगता है कि मैं जो गोल्डन एरा की बात पापा कर रहे थे, जब मैं वो फिल्में देखती थी या देखती हूँ अभी भी, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी एक्टिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग वो उनके टाइम से कई ज़्यादा आगे थे. हमारे ज़माने से भी कई ज़्यादा आगे हैं. मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, ये कमर्शियल ट्रैप में. लेकिन पहले जो आज़ादी थी स्टोरी टेलिंग में वो मेरे हिसाब से ज़्यादा थी. मैं क्या इंस्पिरेशन दूंगी लोगों को, मैंने तो क्या तैयारी नहीं किया. ये कमाल है सिर्फ नस्ल का. मतलब माय वाइफ श्री एंड दिस नोबडी हैज कंप्लीटेड सर एज एन एक्टर. 30 साल में उन्होंने 300 फिल्म में काम किया. 50 साल में शी स्टार्टेड. 20 साल में तो उनसे 2 पिक्चर की. हाँ, लास्ट के 20 साल में 30 साल में 300 पिक्चर में काम. 3 साल में 298 फिल्में की और लास्ट के 20 साल में 3 फिल्में की. 297 और 3 फिल्में, क्योंकि एक तमिल पिक्चर की, इंग्लिश, एक तमिल पिक्चर और फिर मॉम. ये यूँ है कि उन्होंने काम 4 साल की उम्र से शुरू किया था. तो शी प्लेड अ चाइल्ड स्टार अक्रॉस 4 लैंग्वेजेस. मतलब तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ा में, हिंदी में भी 1-2 फिल्में थी, जैसे जूली में थी. एक फिल्म थी सुनहरा संसार, उसमें भी काम शुरू किया था बट बीच में से उनको निकाल दिया था. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट ऐसे श्री का एक अंदर रंज था कि क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आया मुझे क्यों शूटिंग करके निकाल दिया था. बट वो भी एक पिक्चर थी जहाँ पे श्री जी ने चाइल्ड स्टार का काम किया था. और दूसरा एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैं ये शेयर करना चाहूँगा. शी परहैप्स इज द ओनली एक्ट्रेस who's acted with father and son as female star. वरुण जी के साथ भी, सनी देओल के साथ भी. सिमिलरली इन तेलुगु नागेश्वर राव के साथ भी, नागार्जुना के साथ भी. एंड ये वो उन्होंने, श्री जी ने नागेश्वर राव के साथ बेटी का भी रोल किया था. अरिजीत सिंग म्हळ्यार तरणाट्यांच्या काळजाचो सुंदर सोबीत ताल. अरिजीत सिंग स्वता मास्टर क्लास घेता म्हळ्यार आनीक कितें उलोवपाचें. ब्रेस्तारांत ताचे बरोबरची चर्चा रंगूंक ना जाल्यार अजापूच. यश मेळोवप तशें सोंपें आसना, पूण तुमकां तुमचें काम खोशी दिना जाल्यार तुमच्या यशाक कितेंच अर्थ ना. अरिजीत सिंगान संगीत मोग्याच्या काळजाक हात घालो. आई थिंक आई रिमेंबर मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता था. आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनीवेयर एल्स. No presentations, nothing. Basically, you have to get away from all these things. As एक pressure था. It was a very serious atmosphere. You mean like you just keep practicing, keep doing riyaz every day for about an hour, 2 hours? It was fun. It was not a serious environment. It's just you're not allowed to do things because you're not ready. You know, not in terms of your capability. Not only that. At the same time. आप जब बाहर कुछ करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके मन में थोड़ा. I mean, as a kid, you know, you want to obviously do so many things that the other kids do. I did everything. And so you took out time for that also. You were doing this also. I didn't take out any time. I think time बहुत था उस टाइम पे. अभी मतलब हाल ही में ऐसा हुआ है कि टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को. बट बचपन में तो बहुत टाइम था.
हम लोग खेलते भी थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत मार खाते थे उसके लिए, स्कूल भी करते थे। What kind of a kid were you? I mean, were you like a sharati types, I or did everything. the submissive kinds, or the aggressive kinds? What kind of a kid were you? Actually, chance मिलता है तो सब कुछ बन सकते हो। It's just about how comfortable you are. You're a philosopher, man. You're a philosopher, huh? So ऐसा ही था, उसके बीच में जितना आप गा सकते हो, जितना आपको अच्छा लगता है, basically having fun with what you have to do. पणजे आयनॉक्सांतल्यान आमची गोवा 365 ची टीम. मडगावच्या हरिमंदिराचं 109वं दिंडी उत्सव वेगळ्या सांगीतिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी व्हडा उमेदीन मनयलो. विठ्ठलाच्या गजरान पुराय वाठार भक्तिमय जाल्लो. 16 नोव्हेंबराक हो उत्सव सुरू जाला. दर दिसा हजारांनी भाविक हजेरी लावन विठ्ठल कृपेचो लाव घेतात. बुधवारा हरी पालखी भोंवडायली. ह्या वेळार निमंत्रीत बायला पंगडांच्यो दिंडी सर्तीत आनी गायन सादर जाले. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उत्सवात पुराय पुलीस बंदोबस्त दिल्लो. मंदिर समितीच्या अध्यक्ष सुहास कामतीन उत्सवाचेर अदीक उजवाड घालो. आयकात. आणि आज हो मुख्य दिंडी उत्सव जी दिंडी पालखी आता भायर सरपाची आसा हांगसरल्यान ह्या हरिमंदिर देवस्थानांतलो पारंपरीक आनी असो फामाद असो गोंयचो एक व्हडलो उत्सव. विशेष म्हणजे अंदू हे हरिमंदिर देवस्थान नव्या जागेन आपले बांदून जाल्लें आसा आनी फाटल्या एप्रील म्हयन्यान हाजी प्रतिश्ठापना उत्सव जावन नवीन मुर्ती हांगा प्रस्थापीत जाता. ताका विशेष दिंडी महोत्सवाक ह्या विशेष म्हत्व येता, कित्याक नवीन उत्सवातलो नवीन पयलो दिंडी महोत्सव. दिंडी कार्यावळीचोच एक वांटो म्हणल्यार संगीत बैठक. बैठकींत पुणेच्या रेवा नातूचें गावप रंगलें. ह्या वेळार घेतिल्ले दिंडी सर्तींतल्यान बायलांच्या दिंडी पथकांनी पळोवप्यांच्या मनाचेर मोनेर घालो. पळयात. मडगांवच्यान आमचो खबरांकार संदीप तुयेंकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. परत मेळुया पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.